दर वर्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात ट्री प्लांटेशन करता। फाटल्या वर्साचो टार्गेट मोर दॅन 5 lakhs प्लांट आम्ही प्लांटेशन अँड डिस्ट्रीब्युशन्स केले। ह्या वर्सा गोंय सरकारच्या वतीन विविध खात्याच्या वतीन आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसतले, हांच्या वतीन आम्ही सातत्यात आमच्या वेगवेगळ्या नर्सरींतल्यान प्लांट्स डिस्ट्रीब्युशन्स करीत असता। आम्ही ह्याय वर्सा 5 लाख आणि त्याच्यापेक्षाही चड झाडां ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन डिस्ट्रीब्यूट करपाचे आसा। वेरियस नर्सरीज ज्यो आमच्यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यो आसात आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यो आसात, रेस्ट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स ह्यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वेगवेगळी प्लांट्स अवेलेबल केल्या। सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी ही प्लांट्स व्हरून ती लावची आणि त्याची काळजी घेवची। एनवायरमेंटाची काळजी घेवप हे आमचे पहिले कर्तव्य आसा आणि गोंय सरकार ह्या बाबतीत व्हेरी सिरियस आसा। सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल वो अचीव करपा खातीर इट इज मेंटेन एनवायरमेंटन मेंटेन करप हे सरकाराचे पहिले काम आम्ही सातत्यात करता आणि ताकाच लागून आम्ही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आम्ही 7 वयल्यान जवळपास 4 नंबराचेर पावल्या। म्हाका खोस भोगता सांगपाक आणि ह्या वर्सा निश्चितच रित्या आम्ही ताज्याय पेक्षा वयलो नंबर गाठतले आणि त्याच खातीर आम्ही एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन्स करपा खातीर गोंय सरकार हर तरेचे प्रयत्न करतले। बट म्हाका दिसता की लोकांनी सहकार्य करप गरजेचें आसा। एनवायरमेंटल प्रिजर्व करतले आसत जाल्यार फक्त गोंय सरकारूच करूं शकना, ताका जेन्ना लोक सहभाग जाता तेन्नाच ते खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता। आणि म्हणून तर आयच्या एनवायरमेंटेच्या दिसा आम्ही सगळ्यांनी शपथबद्ध जावपाक जाय की ह्या एनवायरमेंटाची काळजी आम्ही सगळे जाण मेळोन घेतले। फक्त झाडां लायतले जशें न्ही, झाडां वाचयतलेय बी, प्लास्टीक खंयसरी उडोवचें ना, कोयर खंयसरी उडोवचें ना, उदकाचे प्रिजर्वेशन्स आमी करतले। म्हणजे ह्या सगळ्या दृश्टीन आमी ह्या एनवायरमेंटाची काळजी घेवपा खातीर आमी कार्यरत रावतले। लोकल बॉडीज, म्युनिसिपालिटीज आनी पंचायत हे बी आपलें काम खूब बऱ्या पद्दतीन करतले आणि अशाच पद्दतीन गव्हर्मेंट, लोकल बॉडीज आणि पब्लीक जॉयंटली जर टुगेदर जर आयले जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करपाक शकता। फक्त आयज एनवायरमेंट डे जरी असलो, इतर दिसाय आमी एनवायरमेंटाची सातत्यात अशा पद्दतीन काळजी घेवपाक जाय। समेस्त गोंयकारांक हांव सगळ्यांक आव्हान करता की एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान ह्या एनवायरमेंटाची काळजी आमी फुडल्या पिळये खातीर घेवपाची जबाबदारी आमची आसा। वो एनवायरमेंट प्रिजर्व करून आपल्या फुडल्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर जर दवरतले आसत जाल्यार तो आमी सगळ्यांनी दवरचो पडटलो। आणि ताकाच लागून बारीक बारीक गोश्ट एनवायरमेंटाच्या बद्दल करता आसतना आमी सगळ्यांनी त्याची काळजी घेवची, जेणे करून हांगा येवपी टुरिस्ट सुद्दां हे जे आसा ह्या एनवायरमेंटाची काळजी घेवपाक लागतली। गोंय हे सुंदर स्वच्छ आसा आणि ते तशेंच सुंदर आणि स्वच्छ नितळ गोंय दवरपा खातीर आमचो सगळ्यांचो सहभाग आणि आसपाक आसतलो।